इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. खरेंच सियोनाचे परचे तू जेरुसलेमांत वस्ते करतली आणि तू आनीक रडची नाय. तू उलो मारतना तो तुझी दया करतलो. तुझो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका कष्टांचो उंडो दिलो आणि उपाद्र्यांचे उदक दिले जाल्यारी तुझो शिक्षक आनीक लिपोन रावचो ना आणि तुज्याच दोळ्याने तुझ्या शिक्षकांक तू देखतली. जावं तू उजव्यान वेतना जावं तू दाव्यान वेतना तुझे फाटल्यान तुझे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट तिचे रस्त सोलोन वस. तू भुंयत वमथाय त्या बियांक तो पावस धाडतलो आणि भुंय उत्पन्न करता तो गंव भरपूर आणि घटायसो जातलो. त्या दिसा तुझी गोरवां विशाल मैदानार सरतली. भुंय कोसतले बैल आणि गाडवां पान कुदळेन आणि दांत्र्यान किसोवन दिल्लो मीठ भरशिल्लो चारो खातले. व्हड संहाराच्या दिसा बुरज पडतले तेन्ना सगळ्या उंच पर्वतांचेर आणि सगळ्या दोंगरांचेर झरी पडतल्यो आणि उदक व्हाळतले. सर्वेस्पर आपल्या मारा वरवे आपले परजेक जाल्ले घाई बांदून तें बरें करतलो. त्या दिसा सान्ने सूर्याच्या प्रकाशा परे जातले आणि 7 दिसांचो प्रकाश एकाच दिसा फांकलेले भाशेन सूर्याचो प्रकाश 7 फावटी चड वाडतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक किर्तना गावचे कितले बरें. ताची स्तुती करची कितले सोबीत. सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पापसाल्लीं काळजां तो बरे करता आणि तांचे घाई तो बांदता. नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारीत करता आणि दर एकाक तो नावान आपयता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. आमचो सोमे वरतो आणि सर्व पदवेधार ताचे जानवायेक मीठ मेरना. सर्वेस्पर दुबळ्यांक सांबाळता नश्ट्यांक धरणेर शेवटिता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें जेजू सुदैवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत देवाच्या राज्याचे बरे खबर पासारीत आणि हर एक तराची पिडाशिडा घून करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळायेन भरले. कित्याक गवळे नातल्ल्या बोकड्यां बरी ते घुस्पोडून भिजोडले. देखून जेजू आपल्या शिसालाखे म्हणालो, पिकावळ यथेष्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागी ताने आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागी आपयले
आणि देवसार धावडांसो आणि सर्व रोग आणि पिडा शिडा गुण करसो अधिकार तांका दिलो. ह्या 12 जणांक जेजून अशे निर्देश देऊन धाडले. अन्य जातींच्या गावांक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आणि समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जाय नाकात. भगार इस्रायल खुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. वेताना सर्गींचे राज्य लागी पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धावडाया. फुंक्याक तुमका मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतर हे वाकांनी तुका क्रिस्ता.